मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतल्या उपरांत मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप राउतान बाजार समितीचो अध्यक्ष संदेश मेस्ता बरोबर बाजाराची पळोवणी केली। बाजारात सामान विकपा खातीर बसतात ते गाडेकार रस्तो आडायतात अशें कागाळी आयिल्ले। त्या संबंदान गाडेकारांक समज दिल्या। तशेंच बाजारांतलो गाडेकारांचो कचरो नगरपालिका उखलतली त्या प्रमाण गाडेकारां कडल्यान फी घेतले अशें गाडेकारांक सांगलां अशें राउतान सांगलें। खूबशे कंप्लेनी येयलो हे फ्रूट वेंडर्स आहा पळय 9 सुमार एक स्टेप मारतात, मागीर 10 एक स्टेप मारता, 12 एक सांजे म्हटल्यार ते ऑलमोस्ट रोडार येता। इवन आमचे PI ट्रॅफिक बरें काम करता। म्हाका दिसता तेजी एक विशेक म्हाका एप्लिकेशन आयली तो रोडार येता म्हणून। आफ्टर 6 म्युन्सिपालिटी नासता तेका लागून ते एडवांटेज घेता। हांवें तांकां आतां रिक्वेस्ट केला, सपोज फाल्यांच्यान ते समज एन्क्रोचमेंट करतले, आमी म्युन्सिपालिटी तेंचो माल व्हरतले। आयज आमी तेंचे डॅमेज कांय करूंक ना, कांयच काडूंक ना। तांकां एक रिक्वेस्ट केल्या सगळे फ्रूट वेंडरांक। तशेंच म्युन्सिपालिटी कडेन गाडे आहात, लास्ट रातचे ते लेट नायट सुद्दां असतात आनी खंय तरी एक हाफ मर्डर जाल्लो आसा। तेका लागून PIनी म्हाका पर्सनली फोन करून सांगला ते टायम लिमीट दवरला तांकां 11 सुद्दां लास्ट। आनी आमी ते गाडे आहा पळय ते एक सायड दवरल्या, लोकांक त्रास जावचे न्हू तेका लागून। इवन थंयसर ते रोडार येताले तांकां सुद्दां आमी सांगलां जागे एक लायन अलायनमेंट तांकां करून दिलेले आसा। अशेंच आमचे इन्स्पेक्टर बरें काम करतात म्युन्सिपालिटीचे, ते फाल्यांच्यान स्ट्रीक आसतले, खंयचेच रोडार खंयचे गाडे येवपाचे ना। आनी इवन कोणी समज हांव पब्लिकांक सांगता, इवन म्हाका पर्सनली कॉल करपाचें, सपोज खंयसरूय खंयचे आमच्या फीश मार्केटान जावं इवन व्हेजिटेबल मार्केटान कोणी एन्क्रोचमेंट केलेलो गाडो आसा, म्हाका पर्सनली खंयच्याय टायमार फोन करपाचें, हांव तेजेर एक्शन घेतलो। इश्यू आसलो गार्बेज, ते व्हेजिटेबल्स आसता पळय ते तेंची एका स्टॉलाची खंय तरी 3-4 बॅग्स गार्बेज जाता, तो खंय तरी डंप करून ते एक दीस उखली ना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी स्मेलिंग स्टार्ट जाता। तेका लागून आमी खंय तरी तांकां रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी पर्सनली कलेक्ट करून आमच्या सायटीर घालपाचें, ना जाल्यार तेंच्यांनी मंथली एक कितें तरी आमकां दिवपाचें, तें आमी बसोन खंय तरी सॉर्ट करतले। आनी 1 तारखेच्यान आमी डिसिजन घेतलें। 1 तारखेच्यान ते मार्केटवाले गार्बेज हाडून डंप सायटीर घालतले, नाल्यार आमी डोर टू डोर व्हेजिटेबल मार्केटान स्टार्ट करतले। गाडेकार रस्तो आडायतात ते बंद करतले। तशेंच बाजारांतलो कचरो नगरपालिकेन उखल्ल्यार बरो, ताचे खातीर पालिकेन आमचे कडल्यान चड फी घेवची न्ही अशें गाडेकारांनी सांगलें। CPन सांगलें तुमकां तुमचो गार्बेज तुमी उबारपाक जाय आनी तो गार्बेज जो तुमी भरता आनी व्हरून उडयता आमकां तुका जागा दाखयता, नाजाल्यार आमी काडटा। आमकां तुमी गार्बेज चार्ज म्हणजे पयशे फारीक करा। आमी मागीर चिंतलें सगळ्यांनी विचार केलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीन तो आमचो गार्बेज हाडलो बरो, जो कितें चार्ज पडटा आमकां तें रिजनेबल लावचो। आनी रस्तो एनक्रोचमेंटाचे आनीक आमी आतां कशें कितें करता, मातशी मदीं गाडी येता, गाडी येताना मातशें भायर लायता, गाडी लेट येताना मागीर आमी भायर लायना। आमी प्रयत्न करतले आमचो माल आमी भितर लावपाक जाता तितलें। अशें आमचो गार्बेज आमी ते म्युन्सिपालिटी व्हरता जाल्यार आमकां तेणी कमीच कमी चार्ज करचो। आनी गाडी जी पळय ते आपलो ट्रक व्हरून आपल्या गॅरेजीन दवरता तो ट्रक हांगा दवरचो मार्केटान, कित्याक आमचे कडेन वाचपी सगळो आसा।